देवीनं चामुंडी म्हणून नाव घेतील काणी शुंभ आणि निशुंभ असे दोन भाव उरतायचे. शुंभ म्हणलं मालगड, निशुंभ म्हणलं लागेल भाव. हे दोघं लोक बलिष्ठ राक्षस आणि कसं करताय की म्हणणारे देवत लोकांना विरुद्ध देवलोकावचे युद्ध करतायत आणि देवत लोक सलसेत आहेत. इंद्राला इंद्रपद घेऊन ताका पदच्युत करतायचे. तशीच रवी, कुबेर, अग्नी, वरुण, यम, वायुव्य, निरुती त्यांगे लोक टू लोकाले अधिकार काढून त्यांनी त्यांगे लोक टू लोकाले ते पदवी घेतात आणि त्यांगे लोकांका ते स्थानान नेमक करतात. त्याने ಒಟ್ಟು देवत लोक एकडे जमतात आणि त्यांगे लहान तुझे विचार करतात. ईश्वराला गेलेली हे समस्या बघ्यार ना की त्यामुळे ह्या राक्षसाने ब्रह्माले तपश्चर्य करून अमरत्वाचा वर घेतला. कोणाला की हंकमारच्या जायना त्याला एक स्त्री हंकमारच्या शकता की त्या महान तशी वर मागील असा. हे राक्षस लोकांना ब्रह्मा तपश्चर्य करून एक बायल मनशाशिवाय आणि कोणी आमक मारच्या ना आमक त्यांना तन्मरण येवच्या ना म्हणून अमरत्वाच्या वर घेतील असा. महिषासुरान आमका त्रास दिल त्यांना त्या त्रासांतल्या ना देवीनच आमका सोडयले. आता बी हे राक्षस लोकाले त्रासांतल्या ना आमका देवीनच सोडो का ताका आम्ही तिघे गे वचून प्रार्थना कराया म्हणून त्यांनी हिमाचल प्रदेशाक वतात. थंय देवी पार्वती बशील उरता. ती कोचून पांय पडतात आणि तिका सांगतात अम्मा शांभवी पवित्रता धर्म हाजे रक्षण करतली देवी तू आमगेलो टू लोकाले अम्मा तू आमगेला तू रक्षण कर का. आमका शुंभ निशुंभ म्हणून दोन राक्षस येऊन मस्त त्रास त्रासाचे त्याने ब्रह्माला हे तपश्चर्य करून एक बायल मनशाशिवाय कोणी तंग मारच्या ना असे वर बी घेतील असता गेले की आता तुम्ही आमगेलं रक्षण कर का अशी मस्त स्तुती करताय. त्यानं पार्वती गाळ सुनते देवत लोकांना पळयता आणि विचारता कसले आलेत तुम्ही, कसं त्रास तुमका सांगा म्हणून सांगता. त्यांना त्यांनी म्हणताची आम्हा महिषासुराला त्रास मस्त गेल त्यानं तू ते दुष्टाक मारी आम्ही रक्षण केलंय. आता शुंभ आणि निशुंभ म्हणून दोन लोक दुष्ट राक्षस आमका मस्त त्रास देता असाचे. आमगेला देवलोक येऊन त्यांनी आमगे बरं युद्ध करून आमक थंच्यान धांवडायलाय आणि आमगे लोकांना अधिकार त्यांनी झंपून घेतलं. आम्ही आता तुका शरण आयल्याची शरणांक रक्षक देवी तू आमगेलं रक्षण कर म्हणून त्यांनी अनन्य भावांत गेले की त्यांनी दुःख सांगून घेत. ते उठू ती ऐकून घेता आणि त्यांना थंय उराची म्हणत आणि तसेच एक चंद बैल मनशेल रूप घेतले आणि आपण थंय एकडे वचून घेऊन बसतात. ती गेले ते रूप इतलं चंद की म्हणणारी ते ती गेले सौंदर्याक एक म्हणे प्रकाशमान उजवाड सोडता. तेच वेळारी ते शुंभाला सेनापती चंड आणि मुंड म्हणले दोघ लोक काही बेट खेळता खेळताची आई उरतात त्यांनी पळयतात. ती गेली ती छंद ऐकून त्यांनी तांका अगदी आश्चर्य येतात कसं छंद बायल मनुष्य पळय ही मनीस तांक आणि ती गेल्या तर कसं नाही उरलं ना बघी ती पळयताची आणि ही कशी पण करून ते शुंभा वर्षी लग्न करू सका म्हणून ते शुंभाला वचून सांगतात. आणि राजीनाम्याची हिमाचलान भेटे गेले थंय एक भारी छंद बायल मनशे पळयले अगदी छंद असते. हे आमगेला अरमने तू जसं एक स्त्री रत्न सोनं अट्टूची नमन्याचे रत्न असाची ती न लोकां तू अमूल्य म्हळे रत्न अट्टू असाची जाल्यार रे असल चंदायची स्त्री रत्न तुगेले अरमनेत ना तू तिका हाण घेनो तिगे बरशी लग्न जा तुगे बरशी बरी जोडी शोभते ती म्हणून सांगताय. त्यांना तो शुंभ कसं करते ती म्हणाले त्याला एक सुग्रीव म्हणले राक्षस हापेता आणि तू वचन ते बायल मनशेला सांग की शुंभ हे तिन्ही लोकांचं रायू
ताका तूं लग्न जावं ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ऐश्वर्य भोगू पदवी ಒಟ್ಟು मेळत तुका म्हूण सांग जर तीन ಒಟ್ಟು ऐकून बी ना म्हळें बा तेन्ना तिगेले जुट्टा धरून ताणून हाड म्हूण सांगता तो सगळी हो म्हूण हिमाचला वता थंय वचून ते पार्वती पळोवच्याकचे तो अगदी मंत्रमुग्ध जाता हे जगात सृश्टी केली हिणेच की कसं नाही हरिहरांक जन्म दिल्लो हिण की ओळख ही कोण म्हूण गेलो म्हणे तिगेले विचारता तूं कोण हांग हे रानांत कसले आस तूं घो कोण हांग तर मनशा वासू ना हांग अट्टूची वन्य प्राणीची आसाची कोण तूं म्हूण विचारता तेन्ना ही पार्वती सांगता आमगेले खबर तुका कसल्याक रे आनीक आमी अट्टूची रान मनश तूं हांगच्यान वच म्हणटा जाल्यार बी तो सुग्रीव तेगेल्या बरशी चंदायने उलयता हांगा कोणी नात न्ही ಒಟ್ಟು ಸಂಗ वन्यमृग फिरता आसाची तूं एकली आस न्ही हांगा म्हूण हांव अशें तुका पळोवन पाप दिसून हांव विचारता आसा तूं कोण म्हण तेन्ना ती म्हणटा अरे तुका मागीर मातसो दयशी जालें नवे आतां तर हांव तुका सांगू का हांव कोण म्हणून म्हाका देवी म्हूण आपयताची म्हाका अजून पर्यंत लग्न जालें ना हे पर्वत प्रांतांत तूं हांव एकली उरता म्हाका कोणी कसं करता शकनाची म्हूण सांग तेन्ना तो म्हणटा पळय देवी हांगा शुंभ निशुंभ म्हणलें दोन राक्षस लोक तिन्ही लोकांचे राय जावन आसाची हांव तांगेले दूत आनी मस्त शौर्यवंत आनी बलाढ्य लोक शुंभ आले अरमनेंत तूं अट्टू नमनेचे ऐश्वर्य भोग ओटो आसा अट्टू नमने अमूल्य वस्तू तागेले ते अरमनेंत आसा तुगेले तसली स्त्री रत्नेक थंयना ताका तूं मागे बरशी यो हांव तुका आनी शुंभाक लग्न करशिता तूं तागे बरशी लग्न जावन अगदी खुशीन वैभवान उरच्या शकता म्हूण सांग तेन्ना ही म्हणटा हय वे तरी हांवें एक प्रण केल्लो म्हणटा ते कसं की म्हळ्यार कोण मागे बरशी युद्ध करून म्हाका युद्धांत सोलसिता हांव ताका लग्न जावचें म्हूण केल्या तूं वचून तुगेले ते शुंभाक सांग मागे बरशी युद्ध कर म्हाका युद्धांत तूं सोलसी म्हूण सांग तेन्ना हांव ताका लग्न जाता म्हणटा तेन्ना तो सुग्रीव हांसून म्हणटा कसो उलयता तूं आमगेलो शुंभ अगदी विराधी वीर तो शूरवीर राय तुगे कसलो बायल मनशे बरशी युद्ध करचें म्हणलें लावे तूं नाजाल्यार तुका ताणून हाड म्हूण सांगलें ताणें म्हूण सांगता तूं बरें उतरान आयल्यार बरें आसा नाजाल्यार तूं जुट्ट धरून न्हू ताणून घेवन वता हांव मर्याद काणी येवच बसून मर्यादेन यो म्हण तेन्ना देवी म्हणटा हांव कसो कर हे वटू मागीर प्रारब्ध तूं वचून शुंभ न्ही शुंभ घेवन यो हे एक काम कर तूं म्हूण परत ताका तशी उत्तर दिता तेन्ना हो कसं सांगलें ती आयकना न्हय आपण शुंभा वचून सांगया म्हणून थंय शुंभाले वचून सांगता ताणें सांगिल्लें आयकून शुंभाक मस्त राग येता तो म्हणटा कसं न्हय क्षुल्लक स्त्री मेगे बरशी युद्ध करता म्हणून सांगता ती मत बीत समना हांवें आनीक तीन म्हणून हांव वता तिगेलें युद्ध करच्याक राबात तिका समबुद्धी शिकयता म्हणून तागेले ते राक्षस परिवारा पळोवन सांगता एक बलिश्ट राक्षस थंय उरता धुम्रलोचन म्हूण ताका आपण सांगता अरे धुम्रलोचना वच आनी ते बायल मनशेल जुट्टो जावन ताणून हाड हांगा म्हूण सांगता तेन्ना धुम्रलोचन वता तागेलो टूची सैनीक घेवन वता आसतना लागीं वचून रथ राबयता देंवता आनी म्हणटा हांव धुम्रलोचन म्हणून मागीर सैनीक घेवन आयला बरें उतरान तूं आयल्यार बरें ना जाल्यार तुका जुट्टो धरून ताणून घेवन व्हरता म्हणटा ताणें सांगिल्लें आयकून ते देवीक मस्त राग येता रागान तुगेले दोळ उठोवन तांबडे तांबडे जाता आनी तोंडान एक हुंकार पडटा ते हुंकारान तूं एक म्हणे अग्निशी येवन घेवन ते राक्षसाक जळोवन उडोवन सोडता आनी तो भस्म जावन पडता ते पळोवन घेवन तेगेले सैनीक कोट भिवन घेवन धांवच्या सुरू करता तेन्ना तांगे बरशीक चंड आनी मुंड पेगील उरता तांणी कसं म्हणटा की मारे सैनीक लोक आपयताय कसं तुमी भिवन धांवताची आमी आसा तुमगे बरशी चला आमी युद्ध करा हिगे बरशीक हिका आमी मोठो लोक मेळ घेवन मुतीक घाल घेवन धरून हरया तेन्ना आमगेलो राय शुंभ खुशी पावतालो म्हूण सांगताय आनी परत ते ओट्टू सैनी म्हणून तिगे बरशीक युद्ध करचें येता तेन्ना देवी एक व्हड श्वास घेता
आणि तो श्वास होते सैन्याचे सोडता ते अट्टू राक्षस लोक मोरून पडतात. हो चंड आणि मुंड कोणती गेले की युद्ध करता येतात. त्यांना देवी रागानं चंडा मात्या जुट्टा जोर घेणं ते लोंड कापून उडून सोडतात आणि त्या शरीर खाऊन सोडते. ते पळोच्या का ते मुंडा मस्त राग येतात. तो रागावानं युद्ध करता येतात. त्यांनी ती कालिका देवी कसं करते की मारी ते मुंडाले जुट्ट धरून घेणं खडगानं त्याला माती कतरशिता आणि त्याला ते मुंड घेऊन घेणं हाता घेऊन नंतर ते तिला दंतान चपून खाऊन सोडतात. अशी ती ते चंडा आणि मुंडाक मारून येतात. चंडाक मारेल ती कोणती का चंडी म्हणून नाव देतात आणि चंड आणि मुंड गोलक मारेल ती कोण ती देवी चामुंडी म्हणून येणं हे जग आणतो अगदी ती नाव प्रसिद्ध येतात. अशी ती कल्याणी नामांकित जगते. चंडमुंडालय वध जल पळून खुशीनं देवत लोक देवीची री फुल्ला पाऊस लोक येतात.